नमस्कार, हांव राजदीप नायक, नाट्य कलाकार. आयज कला अकादमीची एक वायट बातमी आयकूंक येयली की कला अकादमीचो जो ओपन एअर ऑडिटोरियम आशिल्लो ताजो स्लॅब कोसळ्ळो. सकाळी फुडें बातमी आयली आनी मन खंतीत कारण फाटलीं 3 वर्सां जालीं कला अकादमी बंद आसा. नवे रिनोवेशनाच्या नांवान कितें करता तें तांकांच खबर आसा आनी आयज तो स्लॅब कोसळ्ळो. फाटले 3 वर्सां कला अकादमी आयज सुरू जाता, फाल्यां सुरू जाता, परवां सुरू जाता अशीं उतरां आमचो संस्कृतीक मंत्री बाब गोविंद गावडे दीत आसा. फाटल्या तेंपाक तर इफ्फी थंय जाता, इनॉग्रेशन जाता हें उतर दिलें. ताज्या उपरांत रोखडेंच आतां सुरू करपाचो आशिल्लो आनी आतां तर बातमी आशिल्ली की फुडल्या म्हयन्याक सप्टेंबरान ओपन करपाची आशिल्ली ती कला अकादमी, पूण ताजो स्लॅब कोसळ्ळो. तरी बरें, ओपन करून जर स्लॅब कोसळ्ळो जाल्यार कितल्याशाच कलाकारांक आनी ऑडियन्सांक घेवन ती मातये भरवण जातली आसली. आमी साल्वार, देवान आमकां साल्वार केले, कारण आमकां खबर ना तुमची कामां कसली ती. प्रत्येक फावटी कला आनी संस्कृतीक मंत्री उतरां दिता की कला अकादमी आयज जाता, फाल्यां जाता म्हणून. आनी 10 दीस पयलीं तो उतरां दिता की आतां कला अकादमी सुरू केन्ना करप हें सर्वस्वी PWD ठरयता. आनी आयचो ताजो स्टेटमेंट जेन्ना पत्रकारान ताका एक प्रश्न विचारलो की कितें जालें काय म्हणून, जाल्यार तो सांगता की PWDचो रिपोर्ट येवनी आपूण उत्तर दिता म्हणून. अवश्य तुका जाय तेन्ना उत्तर दी, पूण जर सगळ्यांत जर PWD सांगपाक PWDच सांगतलें अशें तूं म्हणटा जाल्यार कला अकादमी केन्ना ओपन जातली, आयज जातली, फाल्यां जातली हीं उतरां दिवपाचो तुका कोणें अधिकार दिला? तूं कोण तर? तुका जर PWDच सगळें सांगता म्हणून स्टेटमेंट करपाक जाय जाल्यार तूं कसलीं उतरां दितालो? तूं कोणाक फटयतालो? कलाकारांक फटयतालो? CMांक फटयतालो? गोंयचे जनतेक फटयतालो? कोणाक फटयतालो? ही फटवणूक तुमची धरली. आनी म्हाका दिसता तुमकां जे घबाड मेळयलें पळय न्हू 65 कोटीचें, जातून अश्यो कला अकादमी 4 जातल्यो आसल्यो, ते म्हाका दिसता प्रत्येकाक वांटो उरोवन जें कितें इल्लें उरलेलें पळय तातूंत हें सगळें मॉडिफिकेशन हें जें रिनोवेशन आसा पळय त्या इल्ल्याच्या हितून तुमी करपाक सोदताले आनी ताजो परिणाम म्हणून हो स्लॅब कोसळ्ळा. आनी आतां तर संस्कृतीक मंत्री सांगता तो स्लॅब कोसळ्ळा पळय तो मेन हातूंतलो नाशिल्लोच म्हणून. अरे तर तो नाशिल्लो जाल्यार तेजे हात कित्याक लायले? चार्ल्स कुरिया बाबान जें कितें केल्लें बारीक बारीक त्यो इल्ल्यो गजाली विचार करून केल्ल्यो आनी कन्स्ट्रक्टीव बऱ्यो केल्ल्यो. तो जर ताका जर तुमी हात लावपाचो नाशिल्लो जाल्यार तें मोडपाचेंच न्ही. ताजे वाटे कितें केलें? निदान थंय तरी तियात्रां नाटकां चलतली आसली. गोविंद बाब गावडे, तर आमी हेका शिणना, PWD मिनिस्टराक शिणना, कारण तो कलाकार न्हू, पूण तूं कलाकार, तुजेर जबाबदारी आसा, तुका तुजेर आमचो शीण आसा. कारण तुका खबर आसा 3 वर्सां एक वास्तू बंद उरप, ज्या जाग्यार कला अकादमीची नाटकां जातालीं, तियात्रां चलतालीं, बाकीचे सगळे कलेचे सगळे हें थंय जातालें, तें जेन्ना 3 वर्सां बंद जालीं तेन्ना कलाकार आपलें पोट खंय भरप, ताका जो ऑडियन्स येतालो पळय त्या ऑडियन्साचो त्या नाटका कडचो त्या तियात्रा कडचो जो संबंद आशिल्लो पळय तोच तुटलो आनी कलाकार ह्या कले पासून पयस गेल्या. हेका जबाबदार तुमचें सरकार आनी गोविंद बाब गावडे तूं. कारण जर तुमकां जर इतलो लांब हो प्रोसेस वयतलो म्हणून खबर आशिल्लें, कारण तुमचे कडेन सगळें तुमकां खबर आसा न्ही, जाल्यार टप्प्या टप्प्यान काम करपाचें आशिल्लें. मेन ऑडिटोरियम जर बंद केलो जाल्यार ओपन एअर तरी चालू दवरपाचो आशिल्लो. आनी हें तुमकां कितले फावटी सांगपाचो यत्न केलो, कितल्याश्या पत्रकारांनी, कितल्याश्या जाळवणदारांनी तुमकां सांगपाक, जांकां खबर आसा तांणी तुमकां सांगपाचो यत्न केलो. पूण तूं कलाकार, तुका कोणें सांगपाची गरज ना, कारण तुका जगाचें सगळें खबर आसा. असलो हें तूं, कारण ही जबाबदारी आतां तुवें घेवची पडटली. आमकां चार्ल्स कुरिया बाबान एक सुंदर वास्तू तयार करून दिल्ली, जातून जें आमचें कलाकारांचें दुसरें घर आशिल्लें, थंय कलेची निर्मणी जाताली. प्रत्येक कोनसो हो कलाकारा खातीर आशिल्लो आनी थंय कलेची देवाण घेवाण जाताली, थंय कलाकार घडटाले, थंय कलेची निर्मिती जाताली. ती तुमी फाटले 3 ते 4 वर्सां पासून काबार केल्या. आनी तुमकां खबर आसा, आनी ह्यो तियात्रां नाटकां काबार जाल्या म्हणून कितलेशे तियात्रीस गोंय सोडून, भारत सोडून लंडनाक गेल्या. तुमकां माफी ना, तुमकांय माफी ना, सरकाराकूय माफी ना. हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागतां, जर ह्या मंत्र्या कडेन हें खातें सांबाळपाक जायना, ही कला अकादमी कशी जर केली जाल्यार आमच्या सारके कलाकार तुमकां वगीर रावचे ना. आमी जेन्ना अशे विडियोज करता किंवा कितें करूंक वयता तेन्ना आमच्या वांगडच्याच कलाकारांक तुमी उबे करता आनी आमची तासणपट्टी करपाक लायता. लाया, जाय तितले लाया, कारण तुमच्या दावणेक बांदलेले कलाकार आमी न्हू, आमी स्वाभिमानी कलाकार. तुमच्या उडयल्ल्या भाकरेच्या कुडक्याचेर आमी जगना, आमकां स्वाभिमान आसा आनी आमकां त्या वास्तूचो अभिमान आसा. म्हणून सांगता, कला अकादमी ताजमहल न्हू. ताजमहल आपल्या घरा कडेन व्हडलो, आपल्या जाग्यार व्हडलो. कला अकादमी आमच्या खातीर व्हडली. कला अकादमी ती कला अकादमी, ती ताजमहल न्हू आनी तूं शहाजहान न्हू.
तूं मंत्री आमचें काम करपाक येयला. आमी दिल्ल्या टॅक्साचेर आमची कला अकादमी बांदता आनी ती जर कशीय जाली कितेंय जाली जाल्यार म्हज्या सारको कलाकार तुका वगीर वचना आनी तुमकां इतिहास केन्नाच माफ करतना हें लक्षांत आसूं दी.